नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परवामणकर। पुराय देशात एक चुनावी वातावरण फाकिल्लें आसा। गोंयांत तिसऱ्या टप्प्यात लोकसभा वेंचणुकाची तयारी जालेली आसा। फाल्यां 7 मे 2024 ह्या दिसाची तयारी मतदार केंद्राचेर कशी आसा हाचो नियाळ आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावयतले। आमची टीम कशी सज्ज जालेली आसा, कितें वातावरण आसा, त्याच बरोबर ह्या वर्सा जो वेंचणूक आयोगान एक आगळो वेगळो उपक्रमूय राबोवपाचो थारायला, ते मागीर ग्रीन वेंचणूक आसूं झाडां रोवपाचो किंवा गरमे खातीर जी हीट वेव चालू आसा ताका लागून थंड पेय म्हटल्यार लिंबू सोडा, ज्यूस अशे साबार उपक्रम राबोवपाचे जे आयोजन केलेलें आसा। 1725 मतदार केंद्रां सज्ज जालेलीं आसा। 229 मॉडेल मतदान केंद्रां आसा अशी जी म्हायती आमकां वेंचणूक अधिकारी जे आसा, मुख्य अधिकारी रमेश वर्मा हाणें दिलेलीच आसा। 80% मतदान टक्के पुराय जातले अशें म्हणून तांच्यांनी आमकां सांगिल्लें आसा। असो सगळो जो कितें आतां मतदान केंद्राचो जो कितें नियाळ आसा जो फाल्यांचो आमी तुमच्या मेरेन दितले। आमच्या बरोबर आसा गोमंतक टीव्हीचे संचालक संपादक राजू नायक, त्याच बरोबर गोमंतक टीव्हीचे एडिटर आसा आमच्या बरोबर नेने, आणि हो सगळो नियाळ तुमच्या मेरेन पावपा खातीर आमच्या बरोबर जोडलेले आसा विश्वनाथ नेने सर आणि गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक सर। तुमी जोडलेले आसा आमच्या बरोबर, तुमकां आयकोंक येता? तर एकंदरीत कितें स्थिती आसा फाल्यां लोकसभा वेंचणुकेची? इतके फाटले 1.5 म्हयनो जो बोवाळ चलतालो गोंयांत, त्याच बरोबर आतां सगळी तयारी कित पर्यंत आयलेली आसा हाचो बारीक जो नियाळ आसा तुमच्या कडल्यान आमचे हे प्रेक्षक आयकुपाक राविल्ले आसात। तर सगळ्यात पयलीं गौरीश तुका अपडेट दिता। आमी जर पळयत जाल्यार फाल्यां आमच्या लोकसभेचे 2 मतदारसंघ जे आसा, उत्तर आनी दक्षिण विभागांत 2 मतदारसंघांत फाल्यां जे आसा ते मतदान जाता। आनी आतां जशें तूं सांगलें एकूण कितले बूथ आसा, मतदार आसा, तूं म्हायती आमी जर पळयत जाल्यार सद्याची अपडेट जी आसा ती म्हणजे पोस्टल बॅलट मतदान। सर एक एकटो उलया, तुमी वांगडाच उलयतात सर, एक एकटो उलया। विश्वनाथ नेने सर, तुम्ही उलया सर। विश्वनाथ नेने सर, तुमचो प्रश्न कितें आसा? हांव तुका जी आत्तां म्हायती दिता ती म्हणजे पोस्टल बॅलट मतदान जे आहा, त्या पोस्टल बॅलट मतदानाची म्हत्वाची अपडेट दिली आसा। टोटल मतदान म्हणजे 1017 आणि ह्या 1017 ना टोटल बॅलट वोटिंग जाले 12,416 आणि 12,000 11,115 मतदारांनी पोस्टल बॅलट वोटिंग केला। म्हणजे 1017 मतदारांनी पोस्टल बॅलट हे केलेला। सो सध्याची ही अपडेट जी आसा ती पोस्टल बॅलट वोटिंगाची आसा। तशें तूं म्हटलें गौरीश फाल्यां हो सगळो लोकशायेचो व्हडलो व्हडलो उत्सव जो आसा, ह्या लोकशाहीच्या व्हडल्या उत्सवात तिसऱ्या पावण्यार गोंयांत मतदान जाता। आणि दक्षिण आणि उत्तर हे 2 मतदारसंघ जे आसा त्या 2 मतदारसंघांपैकी दक्षिण गोंयची चुरस जी आसा ती खूप महत्वाची आसा। फाल्यां आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान जो अपडेट्स आसा त्यो आमी तुमकां सगळ्यांक दीत रावतले वेळोवेळी आमच्या लायव्हाच्या माध्यमांतल्यान। हांव स्वता उत्तर गोंयांत आसतलो, त्याच बरोबर आमचे बाकीचे उत्तर गोंयचे प्रतिनिधी आसतले। दक्षिण गोंया भितर आमचे राजू नायक सर स्वता फिल्डार वतले, थंयचो खास करून साश्टीचो नियाळ तुमच्या पर्यंत लायव्ह पावयतले। बाकीचे आमचे दक्षिण गोंयचे रिपोर्टरूय आसतले। सो हांव राजू सराक विनंती करता की सर कशें पळयता तुमी हे मतदान आणि साश्टे भितर कितें वारें आसतलें, तुमचें एनालिसीस कितें आसा? गौरीश तर एकंदरीत आमचे गोमंतक टीव्हीचे एडिटर विश्वनाथ नेने हांच्यांनी सगळी म्हायती दिलेली आसा। आमच्या बरोबर आता राजू नायक गोमंतकाचे संचालक संपादक आमच्या बरोबर जोडिल्ले आसा। सर, तुमच्या हिशोबा प्रमाणे तुमचो कितें एकंदरीत नियाळ आणि एक तुमची पार्श्वभूमी जी आसा मतदान आता सज्ज जालेले आसा त्या बद्दल बारीकसो नियाळ तुमच्या कडल्यान लोक आयकुपाक रावतात। सर उलयात। मतदानाक थोडोच वेळ उरला आसा आणि आता राजकीय पक्ष ताणे जरी प्रचार जरी गुटलायिल्लो आसलो तरी ते सामके एकूण परिस्थितीचेर नदर दवरून आसात। बीजेपीची तशी निवडणूक प्रचार यंत्रणा सामकी सज्ज आसता। आमी पळयल्या संघटनात्मक नदरेन हो पक्ष खूब सामको टायट असो पक्ष आनी ताणें आपल्या एकूण जे पळय भुंयेचेर काम करपी वेगवेगळ्या मतदारसंघांत, विधानसभा मतदारसंघांत जे लोक आसात ते सामके तांचे कडेन संपर्कान आसात। 50 तांची समित्यो, 50 कार्यकर्ते हे वेगवेगळ्या भागांत सज्ज जाल्ले आसात
ज्यो मोटारी भोंवतल्यो, जे कार्यकर्ते मतदान केंद्राचेर काम करतले, मतदान केंद्राचे भायर मतदारांकडे संपर्क करतले, हांचो नियाळ घेवपाचें काम सद्या चालू आसा. फाल्यां सकाळच्यान हे कार्यकर्ते प्रत्यक्ष भुंयेर देंवतले आनी म्हाका खबर आसा की BJPची स्ट्रॅटेजी आसा की फाल्यां दनपार मेरेन चडांत चड मतदारांक भायर काडून ताणें मतदान करचें अशें अपेक्षा. कारण नंतर हो जो पळय काळ आसा 1 ते 3 बी हो खूब कडक वत आसतलें, गरमी वाडल्या, म्हणटकीर जाता तितले बेगीन सकाळीं लोकांनी भायर सरून मतदान करचें हाजे खातीर BJP प्रयत्न करता आनी तांचो हो प्रयत्न खूब प्रमाणार यशस्वी जातलो अशेंय म्हाका दिसता. कारण तांचें एकूण जे पळय स्ट्रॅटेजी पळयत जाल्यार मतदारांचो प्रतिसादय ताका दिसून येयलो. म्हणजे ज्यो तांच्यो सभा जाल्यो, विशेष करून प्रायम मिनिस्टरची 2 सभा जाल्यो. प्रायम मिनिस्टरची हालींच जी सांकवाळ सभा जाल्ली थंय 50,000 लोकांक ताणें उबे केले. हे 50,000 लोकांच्या फाटल्यान आनीक 3 ते 4 लोक आसता अशें धरले जाल्यार जवळ एक 2-2.5 लाख लोक सहज तांचे संपर्कान आसात. ह्या सगळे 2 लाख लोकांक कशे तरी करून मतदानाक हारप, तांकां मतदान करपाक लावप आनी तांकां जाता तितले बेगीन मतदान करपाक लावप अशी ही स्ट्रॅटेजी BJPन आंखल्या आनी म्हाका दिसता ते तातूंत कांय प्रमाणात यशस्वी जातले. दुसऱ्या अर्दान काँग्रेसीची सगळी भिस्ता ती सालसेतीचेर आसा आनी ह्या सालसेतीन चडांत चड मतदान जावचें, म्हणजे 80% मतदान जावचें. अशें 80% जर मतदान जालें जाल्यार हे जे पळय हिंदू बहुल अशे जे पळय विधानसभा मतदारसंघात थंय चड मतदान जालें जाल्यार सुद्दां ते कांय प्रमाणात तांचो पळय जो कितें रोख आसा तो दक्षिण गोंयांत तांकां आडावंक मेळटलो अशी तरी तांची अपेक्षा आसा. आनीक वेळ्ळी, बाणावले, खुबशे अशे वार्का अशे खुबश्या भागांनी, नावेली सुद्दां म्हणूं येता, तांणी सगळी जय्यत तयारी केली आहा की मतां फुटची न्हय, विशेष करून आर्जीक मतां वचची न्हय. हाजे खातीर हो पक्ष खूब प्रयत्न करता. आनीक फक्त काँग्रेसीचे फकत 2 आमदार जरी 66 आसले तरी सुद्दां ते खूब नेटान बरे तरेन तांणी काम केल्लें आमी पळयलां आनी ते प्रभाव मतदानाचेर घालतले अशी आमकां अपेक्षा आसा. तर एकंदरीत कसो नियाळ आसा, म्हणजे भाजप पक्ष आसूं किंवा काँग्रेस पक्ष कशे आपल्या कार्यकर्त्यांनी बूथ लेवलाचेर तांची जी कितें टीम आसता ती कार्यरत आसतली हाचो एकंदरीत आमकां राजू सरान एक म्हायती दिली त्यांच्या अभ्यासांतल्यान. त्याच बरोबर विश्वनाथ नेने आमच्या बरोबर आसात. कशे पक्ष काम करतले कार्यकर्त्यांक घेवन एकंदरीत फाल्यां ह्या मतदान केंद्रांचेर तुमकां कळटलें. तेंची जी रणनिती आसा ते कशा प्रमाणे राबयतले हे सगळें आमी तुमकां फाल्यां आमच्या गोमंतक TV च्या माध्यमांतल्यान दाखयतले. आमची टीम पुराय गोंयभर तैनात आसतली आनी जो कितें नियाळ आसा मतदानाचो तो तुमच्या मेरेन पावोवपाचो एक पुराय यत्न करतले. पळयत रावात तुमी गोमंतक TV. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतीक, तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो TV. तुमचो TV. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो TV, गोमंतक TV. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. जो ग्रूप आसा त्या ग्रुपांनी सांगलें की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.